आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. पर्वरे हेल्थ सेंटराचे उक्तावण बुधवारा जाले. दोतोरांचो उणाव आशिल्ल्यान हेल्थ सेंटर आनी हॉस्पिटलांत चलोवंक त्रास जाता म्हूण आरोग्य मंत्री फ्रांसीस उलयलो. हालींच आमी नावाली एक नई प्रायमरी हेल्थ सेंटर घातला नॉन बेडेड. सो कसो एक बेडेड करी येता थोडो प्रीनेटल केअर पोस्टनेटल केअर हांगासर करी येता ना न्हू, बट फक्त दोतोर जाय पडटा. दोतोरांची शॉर्टेज मोठी आहा सरकारा कडेन. जाय तितके दोतोर घालपाक गावना. ग्रामीण भागांत दोतोर वचपाकच तयार ना. आणि आल्दोना वचप पर्वरीच्यान वॉज क्वायट अ डिस्टन्स. हे कमी करपा खातीर वी हॅड आस्क्ड फॉर बेडेड PHC असेंब्लीच्या माध्यमांतल्यान. पूण असेंब्लीन आफ्टर डिस्कशन दे हॅव गिवन अस अ नॉन बेडेड PHC. हांगा बेसीक फॅसिलिटीज दवरिल्ले आसा, तातूंत आमकां लोकांक जी सर्विसीस मेळटल्यो. वी हॅव इन्क्रीज द नंबर ऑफ हेल्थ सेंटर्स. सो डायबिटीज कॅम्प्स बाकीचे कॅम्प्स हांगा करपाक लोकांक सुविधा लागीं आशिल्ल्यान बरें जातलें. NOCs मेळटल्यो. गेट अ डे केअर सेंटर देर, गेट अ ट्रॉमा सेल टू अटेंड टू द पीपल. कित्याक आमी नॅशनल हायवेचेर आसा, 108 पावत ना, 108 येत ना, हे लोकांचे कंप्लेनी आसता. आनी ताच्या खातीर हांगाच्यान बांपोळे आज पावप इज लायक 1 hour. ताचे खातीर हांगा ट्रॉमा सेल आसा इम्पॉर्टंट टू अटेंड टू द हायवे. मये हातुर्ल्या ग्रावंडाचे सभापती अनंत शेटान उक्तावण केलें. हातुर्ले रस्तो करूंक ना म्हूण लोकांनी ताका घेराव घालो. ग्रावंडा कडेन यो वच करतल्या गाड्यांचो धुल्ल लोक खातात. देवगी चोडना दुबेंड खाजन बानाचो ताणें फातर बसयलो. भौगोलिक दृष्ट्या त्याची सुधारणा जावपाक जाय आसली. असो गेल्या कित्येक वर्षांचो प्रस्ताव मार्गी लागून आज त्या ग्रावंडाचे उद्घाटन जाता. पण खरी रस्त्याची आवश्यकता गेले कित्येक वर्षां आसली. पुणून ह्या प्रस्तावाच्या अंतर्गत ग्रावंडाचो एस्टिमेट सेपरेट सोडून नवी रस्तो हांगासर जावचो, जेणे करून ह्या ग्रावंडाकूय एप्रोच जालो आनी आमचे सगळे फाटल्यान रावपी जे हे आसात घरां आसात ह्या घराकूय रस्तो मेळचो अशी जी मागणी आसा ती मागणी खात्यान उचलून धरलेली आसा. चिन्मय मिशनाचो 32वा वर्सुकी गीता ज्ञान यज्ञ 3 ते 8 जानेराक रवींद्र भवनात जातलो. गीतेच्या 4थ्या अध्यायाचेर चर्चा जातली. आजचे युवक सुद्धा असे त्यांचे कडेन शक्ती आसा पण डिरेक्शन ना. तांकां सुद्धा हे संस्कृती बद्दल ज्ञान आसूंक जाय. आमी स्कुलान वता, कॉलेजीन वता, वी गेन एज्युकेशन देर. बट वॉट चिन्मय मिशन वॉन्ट टू गिव इज स्पिरिच्युअल एज्युकेशन which gives us a holistic approach to life. आमकां चिन्मय मिशन वर्सा प्रमाणे ह्याही वर्साक 32वो ध्यान यज्ञ करता रवींद्र भवनात आणि तो भगवद्गीतेच्या 4थ्या अध्यायाचेर आसतलो. सांखळे पालिकेची कामां सरकार पास करिना म्हूण नगराध्यक्ष कोर्टात गेल्लो. पालिकेच्या प्रपोजलांचो 6 आठवड्यां भितर निकाल लायात, हुमकळत दवरूं नाकात म्हूण हायकोर्टान खंय सरकाराक सांगलां. कोर्टान डायरेक्शन तांकां दिलें आसा की 2 म्हयन्या भितून सगळी जी रेजोल्युशनां घेतलेली आसा पयलींची ती एक्झिक्यूट करची आनी 6 विक्सा भितून 6 आठवड्या भितून तेंच्यांनी जे डेव्हलपमेंट फंड्स प्रपोजल DMAक धाडला ते अप्रूव करचे, नाजाल्यार डिनाय करचे म्हणून. आनी एका कोड ऑफ कंडक्ट जो इफेक्ट जातलो तो एका लागचो ना म्हणून अशें कोर्टान डायरेक्शन ऑलरेडी दिल्लें आसा. हे फाटले सगळे चीफ ऑफिसर आमदाराचे इशाऱ्याचेर नासताले ते येता ते काळान तुमकां कळटलें. आनी 10-12 दिसान समज म्हाजें नांव डिक्लेअर जाता, म्हाका कोण पार्टी तिकीट दिल्ली, काँग्रेस पार्टीचो लॉयल सोल्जर, तेंच्यांनी तिकीट दिली जाल्यार हांव रेडी आसा इलेक्शनाक. ना जाल्यार पार्टी कोणाक तिकीट दिता ताका काम करतलो. मयण्या ब्राह्मण देवस्थान घुमटेक पंचायतीन नवी शेड घालपाचें काम सुरू केलां. आता जवळजवळ 7-8 महिने झाले या शेडीचो प्रोग्रेस फायल वर्क चालू आसा आणि तो शेवटी झालो आणि आता काम सुद्धा चालू झालेले आसा. थोडो टाइम लागलो, 7-8 महिने लागले, पण गव्हर्नमेंटाचो प्रोसेस आसता त्या प्रोसेसाक लागून किंवा दीस हे फुडें गेले. ताका लागून तेणी आमकां जाय तो हातभार लायलो, पंचायत बॉडीन हातभार लायलो, तसोच सगळ्या पंच मेंबरांनी सपोर्ट केलो. एक मेंबर सुद्धा सपोर्ट करिना जाल्यार पंचायत फंडांच्यान काम जावंक शकना.
म्हणून हे आमच्या पंचायत फंडांच्या आयज हांगा आमचें काम जाल्लें आहा, कामाक सुरवात केल्ली आहा, ती सगळ्या पंचायत मेंबराच्या ठरावानुसार आनी पंचायतीन आमकां भरपूर सपोर्ट केलो म्हणून हे आमचें आयज काम हांगा सुरवात जाल्ली आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शुक्रारचे मिटिंगेत SGPDAक मडगांवचो ODP घेवंक मेळचो ना, हायकोर्टान स्पश्ट केलां. व्हॅकेशन बेंच SGPDAची केस 30 डिसेंबराक घेवचो ना. ही केस शुक्रारा घेतली ना म्हणून कोणाक लुकसाण जावचें ना म्हणून कोर्टान म्हणलां. केस 4 जानेराक दवरल्या. व्हॅकेशन बेंच म्हणटा ही केस रेग्युलर डिव्हिजन बेंचान आयकल्यार बरी. फाटल्या ब्रेस्तारा मिटिंगेची इमर्जन्सी कितें काय म्हूण कोर्टान PDAक उजरां आयिल्ले. गिव एक ब्रेक.